Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बेसिकली आमी सगळे एकट्यान रावपाक आनी हेर कितें आमकां फक्त कोचिंग करता म्हणजे एक म्हणजे सगळे कॅन्डिडेटांक दिसतालें की आमी एकट्यान रावया. गोंयच्या लोकांक दिसतालें की काँग्रेसीन जेंकां आमी वोट केला ते सगळे टीम कशें रावपाक जाय कारण सगळे लोकांक एक हें आसा की आमी BJP विरुद्ध वोटींग करतात आनी तेजे नंतर BJP येतान गव्हर्मेंट हायजॅक करता. ह्या फावटी तें शक्य ना. आमचे कॅन्डिडेट आसा ते सगळे न्यू आसा यंग आसात आनी तांकां एक टीम कशी जावपाक जाय. सो तेंचे खूब कमी इंटरेक्शन जातालें. सो एक संदी मेळ्ळी तांकां सगळ्यांक एकमेका भितर धाडून घेवपाक. काल आमचो CLPचो लिडर दिगंबर कामत त्याचो बड्डे आशिल्लो आनी आयज अमित पाटकर आनी एक कॅन्डिडेट आसा त्याचो बड्डे. सो इट्स अ टीम, इट्स अ फॅमिली, टू बी टुगेदर. आनी काँग्रेसीन ज्या कोणाक बरोबर येयला तांकां सदांच बरो रिस्पेक्ट दिल्लो आसा आनी तांकां सांबाळयले आसा. जे BJPचे विरुद्ध जेणी लढला गोंयांत तांचे सगळ्यां कडेन म्हणजे आमकां खबर आसा आमची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमकां मेळटा. तरी आसतना हो सरकार गोंयच्या लोकांचो जावचो म्हणून हो सगळे पॉलिटिकल पार्टी घेवन आमी हो सरकार. थोडे इंडिपेंडन्स आमचे कडेन पयलींच आयडेंटिफाय करपाक सोदता, थोडे इंडिपेंडन्स पळोवपाक सोदता वारें खंयच्यान आसा तें. हेजे पयलीं येयले हेजे नंतर येयले कांय येवन गोंयच्या लोकांक ह्या फावटी कांयच फटोवपाक शकना आनी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीकूय फटोवपाक शकना. जर खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक जर सुसायड करपाचो आसा आनी आपले पार्टीक आनी आपल्याक डिस्ट्रॉय करपाक आसा तेणी BJP कडेन वचपाची सवय. आमच्या कॅन्डिडेटान जर दिसलें हांगसर आनी खंय दुसरें वचपाचें करपाची कांय फरक पडना. गोंय बाबाईची जाले बर्थडे पार्टी आशिल्ली न्ही आयज दुसरी पार्टी आसा. पार्टी आयज अमित पाटकराचो बर्थडे आसा न्ही म्हणजे गॅदरींग कशें एक आनी काँग्रेसीची मिटींग आसा एक आमकां सगळे कॅन्डिडेटांक. Our objective is very clear. We know what has happened in the past. We don't want to repeat the same again. लोक रावला की आम्ही जिखतले आणि बरो सरकार येतलो, प्रो सरकार येतलो. पण तुम्ही थंय गेल्ले न्ही बांबोळी सुशेग घेवपाक त्या सायडीन. पण त्या सायडीन वारो बरो ना.